भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे तें जाव। नमान मरिये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या बावर्त्या पासत मागणे सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची भेटवणी। ये जेजूच्या दैवीक कळसा आयच्या दिसाचे सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच खडा नासतना भेटोवच्या सोमेस तिराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या कथावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता। सर्व तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोवंक हांव खोशी व्हरता। सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण। बावर्ताचे विधान। सरस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें तेग जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिर्सत म्हणटा। तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा। ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता। कित्याक तूं सासणीक सत
आनी जनवाय आनी तुवें ते उगडापींग केल्यान. तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणें आनी ह्या जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकूळदार, आनी तुवें तें बासयलाय. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सरस्परा देवा, सर वस्तुप्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळतां. कित्याक ताचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समये सुकयतलो म्हूण थीर निचेव करता. आमेन. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, हांव तुज्या पांयाक पडटां. हांव तुका अर्गान दितां, अंतस्करणी नमस्कार करतां, व्हड तुजो उपकार मानतां. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दितां. म्हजी चिंतना, म्हजे सोबत, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पातकांच्या पारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कर्साच्या, कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मरिये, पाप खत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवान. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मरिये, पाप खत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवान. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मरिये, पाप खत नातलेल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवान. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज
आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता स्वामी जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या बौदलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचे उतार आयकोवया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वाक्य 44 तावन 46 म्हणसर. सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोतीन ताका मेळटास तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. सर्गींचे राज आमोलीक दिरव्या बरी आनी मोलादीक मोतयां बरी म्हणून जेजून ओपारींत कळयलां. तर जशें दिरवें आनी मोतयां मोलाक घेवयेत तशें सर्गींचे राज मोलाक घेवंक साध्य आसा गी. एका अर्थान पयशांनी वा आस्त बदीक दिवन तें मोलावंक जायना तरी आनी एका अर्थान तें मोलाक घेवयेत. खंयचें तें मोल? सर्गींच्या राजाचें मोल पयशांनी वा धन दिरव्यांनी मेजूंक जायना. तें आपणावंक आनी एक विधान आसा आनी तें केवल आमचें सर्वस्व देवाक अर्पण करन म्हजो वेळ, म्हजी चिंतनां, म्हजी तालंतां आनी म्हजी सगळी जिणी देवाच्या आनी पेल्याचे सेवेक अर्पितना सोमी म्हाका सर्गींच्या राजाचो दायजी करता. सांजुजे बापाच्या मानाक मागणें. ये सांजुजे बापा,
आमचेर येवच्या इतल्या कश्टामध्ये आमी तुज्या पांया लागीं येता आनी तुजे पतिणेचे शेकाये उपरांत तुजी शेकाय आमी व्हड पातयणेन मागता. तुजे मदें आनी पापकत्नांतल्या देवाचे आंकवार माये मदें आसल्या त्या मोगाच्या एकवटा वरवीं आनी जेजू बाळका थंय तुवें दवरलेल्या एका बापायच्या मोगा वरवीं आमी तुजे कडेन मागता. पळय म्हूण काकुळतीच्या दोळ्यांनी त्या दायसाचेर जे सौम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या रक्तान घेतला आनी तुज्या पदवेन आनी कुमकेन आमच्या गरजांत तूं आमकां पाव. हे भाग्यवंत कुटुंबाच्या जागृत राखण्या सौम्या जेजू क्रिस्तान विंचून काडलेल्या लोकांक सांबाळ. हे भोव मोगाळ बापा, ह्या संवसाराचेर पडलेल्या फटकिऱ्या शिकपाची आनी खोटेपणाची ख्यास्त आमचे थावन पयस कर. हे भोव बळादीक शारोती सर्गीतावन आमचेर काकुळत दवरून आमकां हेमकोंडाच्या पदवेचेर जैत व्हरूंक कुमक कर. जशें आदी मागा जेजू बाळकाच्या जिवाचेर अनवार आयिल्ल्या वेळार तुवें ताका निवारलोय, तशेंच आतां देवाच्या इगर्जेक दुस्मानाच्या पासांतली आनी समेस्त विघ्नांतली सांबाळ. आमच्या हर एकल्याचेर तुजी शेकाय सदांच आसूं दी. अशें तुजे देखी प्रमाणे आनी तुजे कुमके वरवीं शेगुणान जियोवच्याक, भक्तीपणान मोरच्याक आनी सर्गाराजांत सासणाच्या सुखाक आमी पावच्याक. आमेन. सांत जुजेक समर्पण. ए भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुजे विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या अपूर्वयेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पोसको बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अधिकार निश्कळवंती पोती जावन तुका विंचून काडिल्ले मोरये मुखार हांव आज तुका म्हज्या कुटुंबाचो आनी सर म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयेनसो पालाक म्हूण विंचून काडटा. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करता. आतां तुज्या मंताच्या आश्र्या भितर म्हाका काणगे आनी दवर म्हूण तुजे लागीं लालेवन मागता. हांव सदांच तुजो साकोर म्हणल्या बरी सर म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोक कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासत विनाती कर आनी भोव कर म्हज्या मरणाचे तनीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बोळ दी. ए अंकारीच्या राखण्या आनी बापा भाग्यवंत जुजे, जेजू क्रिस्ताक त्यास कथावीनपणाक आनी मोरयेक अंकारीचे अंकारीक तुज्या विश्वासी राखण्या काल घेवंक तूं फावो जालोय. ह्या तुज्या प्रितीमोगाच्या जेजूक आनी मोरयेक मुखार घालन तुजे कडेन मागता आनी पोराता सर आनी तळांतलो म्हाका राखोन निर्मळ मनान, नितळ काळजान आनी निश्कळ कुडीन जेजूची आनी मोरयेची सदांकाल सर्व निश्कळपणान सेवा करूंक म्हाका फावो कर. आमेन. पिडेस्ता खातीर आमी आतां मागया. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय आम्हा सर्वांचो दैवीक वैज. सौम्या जेजू, आज आमी तुका भेटयता सर्व आमचे कश्ट आनी पिडा शिडा. तुवें ह्या संवसारांत आसतना विविध तराच्या पिडेस्तांचेर कणवळाय दाखयली. तांचे वयर तुवें हात दवरून मागलें आनी तांकां गूण केलें. तुवें कुर्ड्याक दिश्ट दिली, केप्यांनी आयकाशें केलें, मोन्यांनी उलयशें केलें, तोंट्यांनी चलाशें केलें. आंगळ्या पांगळ्यांक हात पांय दिले, कोडकारांक नितळ केले, देंवसाराक धांवडयले. सर्व तराची पिडा गूण केली मात्र न्ही,
मेल्ल्यांकी तुवें जिवंत उठयलें. सर्व तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशी येयात आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण तुवेंच म्हळाय. तर पिडेन कश्टांच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणें तूं आयक आनी तांकां आपड आनी सर्व पिडे शिडेंतले विघ्ना अनवारांतले तांकां राखोन व्हर. तांच्या गरजेची भलायकी सांबाळ आनी तांकां ती भलायकी लाभय आनी तुजी तशेंच पेल्याची सेवा करूंक तांकां त्राण आनी बळ दी. पवित्र आत्म्या, आमचेर ये देवोन आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. बाप साहेबाच्या इरादे पासून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रत्येक थरान आमी मागया मणिपुरा खातीर. थंयसर आसची अशांती मायेक जावं दी. सोम्याचे शांतीचे राज थंयसर प्रसारून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयण्यां खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देव ताका तांच्या दाराळ आशिर्वादांनी तो भरून दी आनी तांच्या जिवितांत सुख समृद्धी तांकां फावो करून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 2 तारीख. सांत पीटर जुलियान आयमार्ड. फ्रांसाच्या ग्रेनोबल लागीं ला मोरे डी इसरी म्हणले कडेन 1811 वर्साच्या फेब्रेर 4 तारखेर तो जल्मालो. पियरे जुलियन आयमार्ड हाका आपल्या सुरविल्या वर्सा तावनच पवित्र साक्रामेंताची विशेष भक्त आसली, पूण अस्कत भलायकी आनी बापय थावन विरोधपण ताका सुरवेर याजकी आपोवण्याक अडखळ जालें. खतावीण मोरयेच्या मठवासी मेळाच्या नोविशिएटांत भरती जावन 3 म्हयन्या भितर पिडेच्या कारणान ताका फाटीं येवचें पडलें. ताचो बापय अंतरल्या उपरांत तो ग्रेनोबल सेमिनरीक भरती जालो आनी 1834 जुलय 20 तारखेर ताका यासकी दिक्षा लाभली. 1839 पर्यंत ताणें ग्रेनोबल दियेसेसीच्या एका फिरगजेंत सेवा दितस मोरयेंतय ताका आसली अमर भक्त ताका मरियाळ याजकांच्या मेळाक रिगाशे करता. ह्या मेळांत 17 वर्सां भर
बेल्लेंतल्या धाकटे सेमिनरींत आत्मीक निर्देशक जावन लास इनेसूरमेरच्या कॉलेजीचो रॅक्टर जावन मोरयेच्या तिसऱ्या वर्दीचो वेवस्थापक जावन सेवा दितस 1840 वर्सां लायन्सांत प्रांतीय वडील तो जालो. येवकरिस्ताच्या भक्तीपणांत बळादीक प्रसंगदार जावन आसच्या ताची येवकरिस्ताची आध्यात्मिकता एका परिपिकायेच्या आनी नव्या हंताक पावयता. येवकरिस्तांतल्या क्रिस्तांतय प्रगट जाल्ल्या देवाच्या मोगा वरवीं प्रेरीत जावन मरियाळ मेळांत पवित्र साक्रामेंताचें आराधन करचो एक पंगड सुरू करूंक तो आलोचन करता. असल्या संगतींक त्या मेळांत अवकाश नासलेल्या वरवीं त्या मेळांतून परवणगी घेवन भायर येवन 1850 इसवेच्या मेच्या 13 तारीखेर पॅरिसांत पवित्र साक्रामेंताच्या याजकाचो मेळ तो घडता. उपरांतल्या ताच्या सगळ्या जिवितांत ह्या नव्या मेळाचो श्रेश्ठ वडील जावन तो उरता. 1860 इसवेंत ह्या मेळाक अधिकृत मंजुराती लाभता. 1868 वर्सा ह्या मेळाचे 16 याजक आनी 30 अधिकृत हेर सांदे फ्रांसाच्या 7 आनी बेल्जियमाच्या 2 धार्मीक घरांनी आसले. 1858 इसवेंत मार्गरीत गिलोत हिच्या सहकारान आयमर्डान पवित्र साक्रामेंताच्या सेवकींचो भितरल्या माजरेंचो मेळ घडलो. पवित्र साक्रामेंताचे निरंतर आराधन ह्या दोनूय मेळाचो प्रमुख उद्देश जावन आसूंक तो आशिल्लो तरी पवित्र साक्रामेंता थंय आकर्शीत करच्याक हेर कसली आपोस्तलात घेवंक ताणें उलो दिलो. ताणें याजकाचो येवकरिस्तीक पंगड आनी पवित्र साक्रामेंताचो भाव बांदवपणाचो आरंभ केल्लो. ते आजून संवसारभर नांवाडीक जाल्यात. ताच्या बरपां पैकी ताच्या मेळाची घटनावळ, ताच्या मरणा उपरांत प्रगट केल्ल्या शर्मावांचो आनी ताच्या भाशणाचो संग्रह आटापल्यात. 1868 ऑगस्ट 1 तारीखेर पीटर जुलियन आयमर्ड मरण पावतना पवित्र साक्रामेंताच्या सेवकीच्या मेळाक मंजुराती लाभली. 1925 वर्सा जुलयाच्या 22 तारीखेर ताका भाग्यवंत म्हूण पासरलो. 1962 डिसेंबर 9 तारीखेर भाग्यवंत जावन ते विसान ताका सांत म्हूण परगटलो. नियाळ एकल्याक कुशी आसा तर ताणें दिसपडते मरियेचो पूत तिच्या कुशीच्या पवित्र फळाक जेजूक वस्तूंत स्विकार करयेंत. पातका वीण आसलेल्या आत्म्यांक जेजू भितर सरता आनी नव्याच गर्दनाच्या गोट्यांत रावल्ले बरी रावता. दैहीक आनी आत्मीक तरान तो आमचे सवे शाश्वत तरान एकवटता आनी आमकां परिवर्तन करता. भाग्यवंत जेम्स आल्बेरियोन. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोचे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात मोजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात मोजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो स्पिरीट ताण
ताणे दिले खरी अर्गा स्तुती गावोंक खंडीत म्हाका तांचे ना सौम्याचो स्पिरीट ताणे दिले खरी अर्गा स्तुती गावोंक खंडीत म्हाका तांचे ना जिणयेच्या सरदिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सरदिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.